शेगीत पडपी पावस तशेंच हवामानांत बदल जाल्ल्यान नुस्तें मारपी बोटी समुद्रांत वचपाक मेळनाशिल्ल्यान नुस्त्याचो धंदो नुकसानीन आसा। बाजारांत नुस्तें कमी जालां, मात गोंय नुस्तेकार बोट धनी संघटना आनी रांपोणकारांचो एकवटा मदीं वाद चालू जाला। गोंय बोट धनी संघटना म्हणटा, हवामानांत बरें नाशिल्ल्यान 1.5 म्हयनो जाला कामगारांक काम करिनासतना पोसतात। पावसाक लागून दर्यांत बोटी धाडपाक मेळनात। आम्ही सगळे बोट्यो एंकराक दवरल्या आनी ह्यो बोट्यो एंकराक दवरून हालीं मानाय जे वर्कर येयलो आहा ते दीस रात जेयता न्हिदता बाजारांत भोंवपा वयता। इतलेंच तेंच्या वर्करांचें काम। आमी कांयच म्हणूंक जायना कित्याक आमच्यान भायर वचपाक जायना। आयज सगल्याचे बोटीचेर मनीस येयल्या, एक एक बोटीचेर 50 मनीस आहा पर्सिंगाचेर। आयज खर्च इतलो जाला, पात्रांव सारके त्रासान पडलेले आहाय। गव्हर्मेंटान हेजेर मातशें लक्ष घालूंक जाय। गव्हर्मेंटान हेजेर मातशें चिंतूंक जाय की आयज बोटकार फर्स्ट टायम आमच्या फिशींग इंडस्ट्रीन हे भाशेन 1.5 म्हयनो सुमार बोट्यो बंद उरल्या, केन्नाच उरोंक ना। आयज आमी इतलीं वर्सां हो फिशींग धंदो करता आमचे बोटकार, पूण हे भाशेन आयज कसलो प्रॉब्लेम जावंक ना। हो फर्स्ट टायम आयज गोंया बेतूल पॅन्जीम खंय सगळे कडेन जे फिशींग आमी हें करता बिजनस करता, आयज लोक फिशरमॅन त्रासान पडलेले। रांपोणकारांक बुल ट्रॉलरांक लागून नुस्तें मेळपाचें बंद जालां। हें अशेंच चालू रावल्यार रांपोणकारांचो धंदो बंद जातलो। सरकारान ताचेर कारवाय करची मागणी गोंय रांपोणकारांचो एकवट संघटना करता। हे आयज इलिगल पळय हे डिस्ट्रक्टीव गियर यूज करता म्हणून आयज नुस्तें ह्या सिजनाक भरपूर कमी आसा। रांपोणकाराक जावं नाल्यार बोटकाराक जावन ह्या फाटी नुस्तें ना आनी हे फकत जालेलें आसा कित्याक हे इलिगल डिस्ट्रक्टीव गियर्स यूज करता म्हणून आयज जालेलें आसा। आयज LED लायट फाटले 3 वर्सां आमी बोवाळ मारता की हे गियर जे आसा बंद करचे। फाटल्या सिजनाक LED लायट यूज करून 1 लाख टन नुस्तें दवरलेलें आसा एंड हे जे आसा ऑफिशियल फिगर आसा। अनऑफिशियली तेच्यात कोण दोबरादन मारलेलें आसा। ह्या फाटी सीजन जे मनसून सीजन बेन आयज वायलेट जालेलें आसा। ह्या फाटी मनसून सिजनाचेर बेंडाचेर टायमारूय इलिगल फिशींग जालेलें आसा। आयज 5 किलोमीटर भितर फिशींग जाता, आयज रिवरान फिशींग जाता आनी ह्याच कारणा खातीर आयज हे नुस्त्याचो आयज ह्या फाटी यील्ड जो आसा हे पडलेलो आसा आनी आमकां दिसता आयज आख्खे सिजनाक ह्या फाटी नुस्तें दर्यान मेवचें ना म्हणून। सो आमी मागता सरकाराक हे पळय जे लॉस जालेले आसा रांपोणकाराक तुमी पयलीं आमकां कॉम्पेन्सेट करचें आनी हे जे इलिगल गियर्स यूज करता आतां हालींच ह्या दिसांनी बुल ट्रॉलिंग चलता। कुटमोन जेटीचेर चार बुल ट्रॉलिंगाची बोट्यो अनलोड केलेले पयर कुटमोन जेटीचेर। सो आमी सरकाराक मागता हे जे इलिगल गियर्स आसा तुमी ताबडतोब हेचे एक्शन घेवचें आनी ना जाल्यार हे नॉर्वे जशें जालेलें आसा जे नुस्तें काबार जालेलें आनी सरकारान 5 वर्सां बॅन केल्लें नुस्तें धरप अशेंच गोंयांत जावपाचें टायम येयलेलो आसा। सो आमी मागता न्यू फिशरीज मिनिस्टर जो आसा फिलीप नेरी ह्या इश्यूचेर सिरियसली घेवचें आनी LED लायट बुल ट्रॉलिंग जें आसा हें ताबडतोब बंद करचें म्हण आमी सरकाराक मागता।